नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार दिसभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। पणजीच्या पाटो हांगाच्या पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुरायपणान दवरला प्रशासकीय नियंत्रण। मजगती विरेशान खोलकाराच्या आरोपांक जाप दीत खोलकारो पक्षाचो संस्थापक वांगडी न्हय असो केलो दावो। आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस फाटल्या 4 वर्षांत ग्रामसभा कडेन करता दुर्लक्ष थळावेलीत सणसणीत आरोप करीत आमदाराच्या खंयच्याच अधिकृत कार्यावळीत पंचायतीन वांटो घेवचो न्हय अशें म्हणीत घालो बहिष्कार। केपें देवसा वाठारांत गोरवांचो गोठो मोडिल्ल्यान आयतारा जालें व्हड आंदोलन। संबंधितांचेर करची कारवाय आंदोलन करप्यांची मागणी। जाल्यार ध्यान फावंडेशनान जामालेच्या देवस्थानाचेर केल्लो आरोप आसा चुकीचो थळाव्यांचो दावो। आयतारा बांदोडे वाठारांतली तापली ग्रामसभा फर्मागुडी येवपी आयआयटीक आनी 39 ए आड ग्रामसभेत घेतलो थाराव तशेंच वेगवेगळ्या विशयांचेरूय जाली चर्चा। सांगे शेळपे विजेचो खांब बदलतना झारखंडच्या कामगाराक शॉक लागून आयले मरण। जाल्यार 2 जाण आसात गंभीर जखमी। संबंधितांक दितलो मोबदलो मंत्री सुभाष फळदेसायचें आश्वासन। आणि गोयचे फामाद सांतांद्रे तळावले वाठारांतले सेंट एनी इगर्जेंतले तवशाचे फेस्त भक्तांच्या हाजेरीत मनयले व्हडा उमेदीन। लोकांनी देवाक तवशी भेटोवन केल्यो आंगवण्यो। आता खबरो विस्तारान। आरजीबी भितर अंतर्गत वाद चड खर जाला। पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुराय प्रशासकीय नियंत्रण दवरला। पक्षाचे कागदपत्र आर्थीक नोंदी डिजिटल डेटा आनी हेर मालमत्तेच्या सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला आनी फुडले आदेश येय मेरेन अनधिकृत प्रवेशाचेर बंदी घाल्या अशें तांणी स्पश्ट केलां। मजगती विरेश बोरकारान खोलकाराच्या आरोपांक जाप दितना खोलकार हो पक्षाचो संस्थापक वांगडी न्हय असो दावो केला। पक्षातले कांय निर्णय योग्य प्रक्रिया करिनासतना घेतात अशी कागाळ संस्थापक वांगड्यांनी आपल्याकडे केल्या उपरांत आपणे हे पावल उबारले अशें बोरकारांनी सांगले। लोकांमदीं गैरसमज निर्माण करपाक शकता अशी विधानां टाळचे अशें आवाहन विरेशान खोलकाराक केलां। तशेंच बोरकारान अलायन्साचेरूय उलोवप केलें। तुवें नोटीस मारला आरजीपी ऑफिसाचे भायर, सो कितें रायट्स तुज्या कडेन सगळे येयला काय कशें कितें? पळय हांवें पयरच्या दिसा ऑलरेडी नोटीस आवट केल्ली आनी सगळ्यांक नोटीस धाडलेली आनी जे आदलीचे ऑफिस बेरर जे आसा त्या आदलीच्या ऑफिस बेरांकूय ह्यो नोटीस सर्व केल्ल्यो आसा, सस्पेन्शनाची नोटीस सर्व केल्ली आसा। सगळे डॉक्युमेंटेशन आसा ते हँड ओवर करचें म्हणून सांगलेलें आसा, पूण अजून पर्यंत म्हाका जावंक ना। 2 दीस फाट पयली आनी काल आमी ऑलरेडी तांकां नोटीस थंय मारलेली आसा, ऑर्डर मारलेली आसा की सगळे तुमी हँड ओवर करचें म्हणून। आनी हें करपाचें कारण कितें आसा, कित्याक त्याच दिसा जेन्ना हें सगळें जालें त्याच दिसा बँकेंतल्यान थोडो अमावंट जो आसा तो विड्रॉन जालो। सो जी एथॉरिटीज तांकां सद्याक तरी ना, जो विड्रॉ जाला ताका लागून हें आमकां करचें पडलें। हांव मागता सगळ्यां कडेन की हें जे सद्याक आमी हें करपाक सोदता तितून सगळ्यांनी सारकें रावचें, कित्याक एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन आमी जो स्टेप घेतलेलो आसा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आमी करता। हांगा कॉन्स्टिट्यूशनाचो पालन सगळ्यांनी करपाची गरज आसा। कोणूय खंयच्या खंय उलयता आसतना सारकें शिस्तीन उलोवपाचें हें सगळ्यां कडेन मागणी करता। आनी आमचें कितें आसा, आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की विदीन 45 डेज जे आमचें इलेक्शन आसा तें आमी इलेक्शन करून फुडलो प्रोसिजर व्हरतले म्हणटा। अजय खोलकर म्हणटा की तुका कांयच रायट ना म्हणटा, ज्या तरेन तूं नॅशनल प्रेसिडेंट फळ घोशीत म्हणटा ते पेपर पयलींचे आनी तेजे मागीर आनी पेपर हे करून तेजे प्रमाणे तू जायना म्हणटा नॅशनल प्रेसिडेंट। पळय ताका खबर ना की पार्टी रजिस्ट्रेशन करता आसतना आमी येतले, आमी सगळो प्रोसिजर केल्लो आसा। आमकां A to Z कशी पार्टी रजिस्टर जाल्या, कितें जाल्या आनी कितलो आमकां त्रास लागला जेन्ना पार्टी रजिस्टर करता तेन्ना आमकां सगळें खबर आसलें। आतां तो कितें उलयता आनी खंयच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचेर उलयता, कितें उलयता तें ताका खबर, कित्याक तो सगळें मिक्स भाजी केल्ली आसा। सो अशी मिक्स भाजी करची न्हू। हांव ताका परत एकदां मागणी करता तुमच्या माध्यमातून, कित्याक हांवें ऑलरेडी नोटीस धाडल्या पूण म्हाका आजून पर्यंत तेंची कांय रिप्लाय येयल्ली ना। सो तेंच्या माध्यमांतून आमी फाल्यांच्या दिसा आनी जो डिसिप्लिनरी कमिटी आसा तेंचे मेंबर्स कोण आसा डिसिप्लिनरी कमिटीचे तेवूय आउट करतले। आनी तेणेन डिसिप्लिनरी कमिटीन आपणाचो कितें प्रश्न आसा, कितें मान्य आसा त्यो तेंच्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटीन उलोवच्यो आनी आपणाचें क्लॅरिफिकेशन दिवचें। तुमच्या पार्टीच्या भितर सारकें ना जाल्यार अलायन्साचे टॉक्स फुडें कशे वयतले? ना, ऑलरेडी म्हाका फोन कॉल्स येयल्ले आसा आनी कालूय एक ओवरऑल जे गोवा प्रायोरिटी म्हणून तेंच्यांनी म्हाका
मेमोरेंडम दिल्लें आसा की एलायन्स जावपाची गरज आसा युनिटीन आमी वचपाक जाय म्हणून आनी सगळे पक्षाचे नेतृत्व जे आसा ते कॉर्डिनेट करता कॉलूय केल्ले आसा म्हाका. सो हांव तेंचे कडेन कितें आसा त्या भशेन हांव उलयतलो आनी आमच्या पार्टी कडेन पयलीं कित्याक आसा आमचे जे पार्टीचे सगळे हें आसा ऑर्गनायजेशन आसा तें सद्याक जाग्यार घालपाक जाय. आफ्टर दॅट वॉट एवर टॉक्स आसा आमी वी आर ओपन फॉर एलायन्स हें आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा आनी ते टॉक्स जे आसा ते आफ्टर दॅट आमी चालू करतले. गिरीश चोडणकर बीन तुमकां मेळ्ळो? ऑलरेडी तेणेन फोन कॉलाचेर हांव उलयल्लो आसा तेंचे कडेन. तेणेंनी म्हाका फोन मारलेलो आनी काल तेजो वाडदीस जालो ताका तुमच्या माध्यमांतून बिलेटेड हॅपी बर्थडे. थँक्यू. शिमला ग्रामसभेत वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर वातावरण गरम जालें. नियोजीत ग्रामसभा वेळार जावंक ना असो आरोप करून थळाव्यांनी खर नाराजगी उक्तायली. माझ्या घर येवजणे खाला गोंयांत बेकायदेशीर थारायल्ल्या घरांचे नियमितीकरण करपाचो प्रश्न चिमल ग्रामसभेत उबो जालो. मजगती ग्रामसभेत हाजीर आशिल्ल्या थळाव्यांनी आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस फाटल्यान 4 वर्सां ग्रामसभेकडेन दुर्लक्ष करून गांवच्या लोकांचो अपमान केला असो आरोप करून एकमतान थाराव संमत केलो. आमदारांच्या खंयच्याच अधिकृत कार्यावळीत पंचायतीन वांटो घेवचो न्हय असो ग्रामसभेत थळाव्यांनी निर्णय घेत बहिष्कार घालो. पळय आयज जी ग्रामसभा आली एडजंट ग्रामसभा जी मेन एडजंट जाल्ली ती 2 महिन्यांनी सरपंचांनी ग्रामसभा घेतलेली आहा. सो ते तितून मेन मुद्दो आलो तो आमचो युनिटी मॉल आणि ते प्रोजेक्ट सायट आहा ती तयार लेखाची ती तेका लागून आमी दारेर धरले पंचायती की तुमचे कडेन 1.5 कोटी सुमार फंड आहा जो GTDCचो ते तुम्ही यूज कित्याक करिना आनी इतलो टायम तुम्ही कित्याक काडटा. कित्याक आमी कलेक्टर कडेन आंदोलन केले परत येत आमकां बॅटल करची पडटा म्हणून आमी रेजोल्युशन पास केला की बेगीच्या बेगीन इन्स्पेक्शन करपाक जाय म्हणून सरपंचान सांगला. फाल्यां तेंची बोर्ड फोर्टनायट मिटींग आहा बुधवारा नोटीस काडटले आनी आमी 10 तारखेची डेडलायन दिली तेच्या भितर जॉयंट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. कित्याक ते स्ट्रक्चर काडटले जाल्यार तेका पयलीं इन्स्पेक्शन करचें पडटा. सेक्शन 82च्या अंडर नोटीस दिवचें पडटा. नोटीस दितकीर मागीर तुका सोकोस नोटीस काडची पडटा. असो प्रोसेस असो फूल प्रोसेस आसा. सो तो प्रोसेस जातकीरूच आमी ते आमकां एंट्री मेळटली करपाक. त्याच आदेशाचेर सरपंचान एक एश्युरन्स दिला की 15 तारखेक थंयसर तो झाडां रावपाक आमकां जो फंड आहा 80,000 तो दिवपाक तो रेडी आसा. तेच्या पयलीं हे जावपाक जाय म्हणून सरपंच अशें एश्युरन्स दिल्ले आसा. आतां सरपंचाचे सरकार आयकतलो काय ना ते दुसरी बाजू आहा. पण आमी सरकाराक आनी BJP सरकाराक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिल्ले की आमचे तळे आमकां जाय. कित्याक 4 तारीख परत एक रिसर्वे जावपाचो आहा आनी तळ्याची जागाची डिमार्केशन आनी ऑनलायन फिजिकल आनी ऑनलायन व्हेरिफिकेशन जावपाचें आहा. सो तेच्या पयलीं हे जावपाक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिला सरकाराक आमी. तेंचे BJPचे ऑफिसूय थंय येता आनी ते तेजेर मेजरमेंट घेतलेले आहा आनी ते तेंच्यांनी कॅचमेंट एरियेन दाखयल्ले आसा. मग तेका आमी ठामपणे सरकाराकूच चेतावणी दिता की तेजेरूय आमची नजर आसा. जर तुम्ही आमचे कडेन फकाणां करता तर तेजेर आमी पंचायतीक धारेर धरून सगळे तेचे परमिशन्स हे तेवूय तेजेर आमगे तेंचो अभ्यास चालू आसा. फाल्यां रुदोल्फ फर्नांडीस जो आमचो आहा MLA आहा तेका लोक थोडे लोक बाबा म्हणटा आनी तेका आमी मोगान रुद्रप्पा म्हणटा. तेजो फाल्यां बर्थडे आहा म्हणून तेका आमी इन्वायट केल्ले. लज नासलेले MLA वारंवार आतां 4 वर्सां जाली एकूय दीस ग्रामसभेक येना. कित्याक भिता तें खबर ना. आता 2 किलोमीटर सोडून तो इंदिरानगरान आत्ता येवपाचो आसा आनी सरपंच बेगीन गेलो अशें आमकां न्यूज कळ्ळा म्हणून थंयसर तेका हें करपाक. सो कोणे तरी इनॉग्रेशन करता कळटा. कितें इनॉग्रेशन करता कोणाच्या पयशांनी करता खंयचो रोड करता ते आमकां कांय खबर ना. आनी जी लिस्ट एक आउट जाला सर्क्युलेट जाला 12 कामां तितूंतली चडशीं कामां सांताक्रूज आनी मेर्शे आहा. जेन्ना वोट मागोंक येता जेन्ना कितें करूं तो चिमणानूच दिसता. तो स्पेशली इंदिरानगरान दिसता शिरेन दिसता हे साठी रिबांदर दिसता. मागीर कामां करपाचें आसता डेव्हलपमेंट करपाचें आसता तेन्ना ताका चिमलकार दिसना आनी चिमलकार ताका दिसता आनी चिमलकाराक ग्रांटेड देता. म्हणून आयज चिमलकारान एक मतान एक ठराव घेतला की चिमलकार रुदोल्फ फर्नांडीसाक बॉयकॉट करतले. तेजे डेव्हलपमेंट बॉयकॉट करतले आनी चिमला पंचायतीक सांगला तुम्ही ऑफिशियल तेजे जे इनॉग्रेशन काम आहा ते बॉयकॉट कर. आयज ग्रामसभा एकदम बरी जाली. लोकांचे जे प्रपोजल आसले ते आमी आयकले आनी सगळे मान करून घेतले. जे मेन मुद्दो आसलो तो आमचो एक युनिटी मॉलाचो विशय बॅरिकेड घातला ती काडपाचो विशय आसा. तेजेर आमी स्पेशल डेट मागीर सांगला कित्याक की आनी डिपार्टमेंटाक टुरिझम डिपार्टमेंट आसा ताका एक नोटीस करता की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून.
तेजेर जॉइन आतां बुधवार नोटीस धाडटलो केन्ना डेट केन्ना तुका जॉइन एक्सप्रेशन आमी करपाचो प्रयत्न करतले सांगलेलें आसा. आणि विलेजर्सांचे हे आशिल्ले की त्या जाग्यार ट्री प्लांटेशन करूया. हय आमी तेवूय आतां कित्याक लागून बजेट धरलेलो आसा बजेटूय पास जालें आमचें आनी आमी की अमके ट्री प्लांटेशनाक बजेट धरलें आमी बजेट युटिलायज करतले. आमदाराक इन्फॉर्म केलें आनी आमदारान आमकां सांगलेलें आसा की तेजे आयज मामेचो बर्थडे आनी तेजो फाल्यां बर्थडे ज्या ज्या 3 वर्साच्यान. आयको सांगता आयज ताका म्हणजे 22 येयलो म्हणटात. ना ते आतां कशें सांगू आतां आमी ताका जे ग्रामसभेक आहा ताका आमी धाडटात लेटर ताका ते त्या प्रमाणे लेटर केलेलें आसा पण आतांच लागून आतां फावंडेशन स्टोन आतां येवपाचो आसा कित्याक म्हाका रावलेलो आसा की तेणी प्रोग्राम केलेलो आसा की अमके अमके जाग्यार जे फावंडेशन स्टोन घालपाचो आसा तर तेणी आतां चिंबेल आणि हे केला म्हणजे एकूच काम चिंबेल कित्याक आयच्या चिंबेल न्हू हे जे आयज तिने उद्घाटन केलं चिंबलाचें दिलं तशें चिंबला कामां केलेली आसा ना चिंबला कामां करूंक ना काम केलेली आसा थंय आनी आयच्या दिसाची जो तेणी शेड्यूल केलेलो आसा की अमके टायमार अमके जातले अमके टायमार करून आयच्या दिसाच्या चिंबला एकूच आसा मिर्शी आनी सांताक्रूज आसा तेणी ओल्ड सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन तेणी ती कामां केलेली. केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांतलो गोरवांचो गोठो मोडिल्ल्यान आयतारा व्हड आंदोलन जालें. ह्या आंदोलनाक 150 समाज वावुरप्यां सयत गोरक्षकांनी तेंको दिलो. ह्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी ध्यान फावंडेशनान सयत आंदोलन करप्यांनी केल्या. मजगतीं ध्यान फावंडेशनान जामावलेच्या देवस्थानाचेर केल्लो आरोप चुकीचो आसा. ही घडणूक जामावले वाठारांत न्हय जाल्यार केपें म्हालांतल्या देवसा वाठारांत घडिल्ली आसा असो दावो थळाव्यांनी केला. ध्यान फावंडेशनान लोकांची दिशाभूल करता असो आरोपूय थळाव्यांनी केला. कांय दीस पयलीं सोशल मिडियाचेर गोरवांची शेड मोडून उडयला असो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ह्या व्हिडिओत ध्यान फावंडेशनाच्या संबंधितांनी गोरवांचो गोठो देवळाच्या अध्यक्षान मनशां धाडून मोडलो असो आरोप करून पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्ली. हे फाटभुंयेर आयतारा दिवसा वाठारांत व्हड आंदोलन जालें. ह्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी ध्यान फावंडेशना सयत आंदोलनकर्त्यांनी केला. परिस्थिती हाताभायर वचची न्हय ताका लागून पुलीस फोर्स तैनात आशिल्ली जाल्यार ह्या आंदोलनाक थळावे गैरहजर आशिल्ले दिश्टी पडले. ह्या घडणुकेक दुसरी बाजू येवपाची गरज आसा अशें मत थळाव्यांनी मांडलां. तुम्ही पहिला आसतलो सगळ्यांनी आणि आता एक दीस न्हू चवथो दीस हो आमी कंटिन्यू हांगा सेवा दिता. हेज्या पयलीं सुद्दां आमी सेवा ही एक अशीच गोशाळा की खंयचेय रातचे जाले हांकां फोन केला रातची गाडी पावता हेंची आनी आमी ते रेस्क्यू करून हांगा हाडून तांकां तेंचे मुखाल्ले हे ते सगळे करता. पण हे इतले करप म्हणल्यार मातशें खंय तरी आमकांय खंय तरी दुखां कित्याक आतां तांकां ड्रायव्हरांक विचारपा गेल्यार काल राती एक 2 रेस्क्यू आसले आमकां ड्रायव्हर म्हणपा आपूण येना म्हणपा लागलो आपल्या वाटेर करीत मार जा तूं जबाबदार काय म्हणपा लागलो. सो हेजेर कितें आमकां एक्शन जावपाकूच जाय. हें रॉंग भरपूर कोणी आसूं दा कोणान नांव घेना हितून पण कोणी केला पळय हें तेजेर कितें ना कितें तरी जावपाकूच जाय. 21 और 22 की रात को 12:55 में ये हमारी गौशाला जो है यहाँ पर 8 शेड बने हुए थे. 150 लोग मास्क एकदम एंटर किए. 2 अर्थ मूवर्स थे उसमें 3 लेडीज भी थी. इन लोगों ने क्या किया हमारा सुपरवाइजर और जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर था उसको होस्टेज हेल्प किया. उनका फ़ोन डैमेज किया. उसके बाद पूरा डिमोलिश कर दिया. ऑल द 8 शेड्स आर डिमोलिश और कैटल को सबको छोड़ दिया. 300 कैटल थे यहाँ पर. सारे बाहर निकल के डर के मारे भाग गए. कुछ का पैर टूट गया कुछ हो गया ऐसा ये हुआ है. फिर मॉर्निंग में हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन दिया और FIR हुई है नेक्स्ट डे. ध्यान फावंडेशनान केल्लो आरोप चुकीचो आसा असो दावो जांबावले देवस्थानाचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकळेन केला. ही घडणूक जांबावले वाठारांत न्हय जाल्यार केप्यां म्हालांतल्या देवसा वाठारांत घडिल्ली आसा. गोरवांचो गोठो मोडपाच्या प्रकरणा विशीं देवस्थानाचो कसलोच संबंद ना अशें अध्यक्षान स्पश्ट केलें. आरोप करच्या पयलीं पुरावे दाखयात. वावडीचेर कोणी विस्वास दवरचो ना अशें आव्हान देवस्थानाचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकळेन केला. ताणी पळय तो एक व्हिडिओ घाला 2 दिन में खाली करो. तो आमी कोणाल्याय भाटाक कोणेंय कितें मानलें भाटकार म्हणजे भाटकार हांव भाटकार म्हणटा आमकां कित्याक देव काय वचपाक शकना. देवाले रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आमी गेले म्हणटा थंय तरी आमी तापतलेच न्ही. कोण मोगान विचारतलो अरे बाबा कित्याक घाली काय म्हणून ना सिंपल. सो तो ताणी घाला. ताजे नंतर आमकां कळ्ळें कितें की थंय 7 काय 8 शेडी आसा आमी सगळी पळोवना. ते म्हणटा 8 शेडी मोडल्यो कितें. हांवें आयकलां सगळे कडेन कंप्लेनीकी आसा की 2 वरां भितर 8 शेडी मोडल्यो म्हणून. तर तुमी सांगात 300 गोरवां आशिल्लीं. 300 गोरवां भायर काडून 2 वरांक 8 शेडी मोडप फक्त देंवचाराक पॉसिबल आसा. देवा सुद्दां पॉसिबल अशें म्हाका दिसना कितें. आनी हें काम म्हजें काम हांव देवस्थाना वतीन उलयतां. हें काम त्याच लोकांनी केलां. हें दुसऱ्याक शक्य आशिल्लें काम न्ही. ते आतां थंय इतली तेंप आतां 1.5-2 म्हयने जाले तांगेले चलता न्ही. तो आमकां कळना कशें गांवच्या लोकांक ते भितर सोडनाशिल्ले. ताणें गेटीर मनीस दवरिल्ले गेट केल्ली कितें
आनी लोकां भितर सोडनाशिल्ले. बरें, आमी 300 एकर जमीन आमची देवाची त्या सायडीक आमी देवूळ सांबाळटले काय ते सांबाळटले आमी पावले ना, ती आमची चूक जाली. तांणी अचानक फाटल्यांतल्यान तें बांदून येवन तें उबी केलें. कळ्ळें तुका? हांव एकूच सांगपाक सोदतां की जागो ताणें पळय थंय बांदला, ताका कसलीच परमिशन ना, देवस्थानाचें परमिशन ना, म्युन्सिपालिटीचें ना, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचें ना, हेल्थाचें ना, कसलीच NOC ना. ताणें ती इल्लिगल उबी केल्ली. ध्यान फाउंडेशनान जांबावली देवळा आड केल्ल्या आरोपाचेर थळाव्या लोकांनी खर प्रतिक्रिया दिला. देवळाची बदनामी करपाचो यत्न सुरू आसा. ही घडणूक श्री दामोदर देवळाच्या लागसार न्हय तर देवसा गांवकर वाड्याच्या वाठारात जाला. गोरवांचो गोठो बांदिल्लो जागो देवस्थानाचो आसलो तरी ती देवळाच्या आवारात ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देवळाची बदनामी आमी सोसून घेवचें ना अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. 22 तारखेक काय रातचे काय सकाळी किन्नरी कोणी तरी आयली म्हणजे ती स्पेशली ती देवस्थानाक ब्लेम करतात, दामोदर देवस्थानाक, की मंजुनाथ दुकळो आयलो आनी अनेक कोणा ते ब्लेम करतात. प्रवास नायक तांचो की ते आयले आनी तांकां कितें 150 कितें गुण धाडले आनी मशिनां घाली आनी ते थंयचें डॅमोलिश केलें. म्हजो पयलीं एक हें आसा की ताणें हें पयलीं प्रूफ करपाक दिवचाचें नांव घेवचें पयलीं की तुमचे कडेन कितें एविडन्स आसा. तुमी आतां जेन्ना पळय डायरेक्ट देवस्थानां नांव घेतात, स्पेशली मंजुनाथ दुकळेलें किंवा प्रवास नायकालें, हे पयलीं तांणी क्लियर करपाक की तुमी दुसऱ्याचें नांव कशें घेवपाक शकतात. सेकेंडरी जालें. आतां तुमी म्हणटात देवस्थानाची आमचे कडेन NOC आसा. आतां जर तुमकां NOC दिल्ली खंयची, जांबावली हांगची खंयची, पाडाती घेवली. आतां पाडदे गेले NOC फक्त तुमी 400 स्क्वेअर मिटर म्हणजे कंटेंट लेटर दिले फक्त. NOC म्हणजे ताजेर तुमकां कन्स्ट्रक्शन करपाचें हें नाशिल्लें, लिगली काय ना. तें तुमकां देवस्थान कितें दिलें, तुमकां तो फुडलो प्रोसेस चालू करून तेंकां दिलें डॉक्टर्स पयलीं. आतां जेन्ना ती काय म्हणूं ना, तुम्ही फक्त नाव म्हणजे प्रेस कितें करतात, जांबावले गोशाळा मोडली, जांबावलेची गोशाळा मोडली म्हणून तुम्ही लोकांक सेंटिमेंटल गायची ना हें करून तुम्ही लोकांक गोंयची लोकांक हें करतात, म्हणजे लागीं काडपाक सोदतात ओपोज करपा लागून. म्हणजे आमी म्हाका सांग, जेन्ना आमकां जितले गायचे प्रेम आसा, देवस्थानाक जेन्ना प्रेम आसा म्हणून तांणी तांकां ते जागो दिलो न्ही करपाक थंय. आतां तांकां जर गायची मोगूच नाशिल्लो जाल्यार ते तांकां NOC म्हणजे कंटेंट लेटर दिता आशिल्ले. गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. आयतारा बांदोड्या वाठारांतल्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो. 39A सयत फार्मागुडी येवपी IIT प्रकल्पाक ग्रामसभेत थळाव्यांनी खर विरोध केलो. ह्या प्रस्तावित प्रकल्पाक लागून पुराय वाठार नश्ट जातलो, देखून हो प्रकल्प आमकां नाकाच असो थाराव ग्रामसभेत थळाव्यांनी मांडलो. थळाव्यांचो IIT प्रकल्पाक विरोध आसल्यार पंचायतीचो ह्या प्रकल्पाक विरोध आसा अशें पंचायतीच्या वांगड्यांनी सांगलें. तुमच्या आमकां पडटा तुम्ही आणि आता कसं सुरेशवाणी सांगले फक्त जाऊ शकता, कायदेशीर फुडली जाऊ शकता आणि म्हाका कायद्याची काय खरी हे काय खबर ना. तो हांव कितें सांगू शकता की अशेच प्रकारान चिमले जाले ना काय आमी चिमले जाले आसता न्ही, सो तेंचे फुडें सरकाराक चालले ना, तेंचे फुडें सरकाराक चालले का चिमलाचो प्रोजेक्ट मागीर फाटी घेवचो पडलो तेंकां. त्यांचे जावच्या पहिलीपासून आमचे जाणटेले थंय ते देवचाराक मानतात आणि आमचे स्पिरिच्युअल स्टॉल थंय आसा. हे स्थळा कडेन वचपाक आमकां संविधानान अधिकार दिल्लो आसा. परत हांव सुरेलांचे तुमकां कन्सर्न व्यक्त करून दाखयला. ताजेर हांवें म्हज्या रिप्रेझेंटेशनान जे गांवडीन दादन समाज जे रिप्रेझेंटेशन करता तातून हांवें हो प्रश्न मुद्दामून उल्लेख केल्लो आसा, मुद्दामून हांवें घातिल्लो आसा. कारण खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना खंयचे गांवची रिच्युअल्स जावं जे देव दवसपणां ती उद्ध्वस्त करपाची खंयच्याच सरकाराक अधिकार ना. हा विरोध आशिल्लो तो कटमगाळीच्या संबंधान आशिल्लो, पूण म्हाजें एक मत आसा की फक्त आमी तो कटमगाळीचो जागो तितलो पळोवपाचो जायना, फूल वाठार पळोवपाक जाय. कारण थंय सगळें जे उदक जिरता तेंच आमकां गांवांत येता. सो आमच्या जाणटेल्यांनी कटमगाळ ही केली ती फक्त कटमगाळीचो फक्त तणाव करपाक ती फूल दोंगरारूच आग्नेयेक जावची न्ही, भंय आशिल्लो एक लोकांक दोंगरार वचपाकूच.
थंय सुद्दां भितर सुद्दां केन्नाय प्रसाद जर दिलो जाल्यार तो भायर हाडून खाताले. आमच्या ल्हानपणांत आमी चप्पल आड्याच्या भायर काडून भितर वताले. कळ्ळें? हें आतां पयलीं कमर्शियलायझेशन जालां पळय तशेंच पयलीं नाशिल्लें. सो एक तो भंय आशिल्लो पळय तो भंय आसप खूब गरजेचो आशिल्लो कारण तो पाठार वाचोवपा खातीर. जो विषय जो सातत्यान माझे तुम्ही व्हिडिओज केल्या खूपशे जणांचे रिव्ह्यू की IIT आमच्या बांदोड्यात नाका आणि सविस्तर सभेक जे लोक येयले त्यांनी सगळ्यांनी एकमतान एका ठरावान हो ओपोज दर्शिला. आम्ही सेक्रेटरीक ते नोंद करपाकूय लायला आणि DTEन ते सगळे ठराव DTEन डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान धाड म्हणून सांगला. सो दुसरो जो मुद्दो आशिल्लो तो GECचे कॅम्पसान ज्यो बेकायदेशीर बिल्डिंग्स आसा जेचे डॉक्युमेंटेशन आयज मेरेन पंचायती कडेन ना. लायक जशें एक्स सरपंचानूच सांगला तेंचे बॉयज हॉस्टेल गर्ल्स हॉस्टेल तुका जी ITIचे सकयल नवी जी बिल्डिंग बांदल्या ऑटोमोबायल्साची ती बिल्डिंगेचे डॉक्युमेंटेशन आमच्या पंचायतीन येना. जर तुमच्या माध्यमांतल्यान एक सरकाराक प्रश्न आणि तोच ठराव आमी ग्रामसभेक बरोवन घेतला. जर सरकार आपल्या जाग्याचेर आपली जागा म्हणून जर आपली मनमानी करून पंचायतीक जे लोकल बॉडीज कन्सर्न करिनासतना जाय ते कन्स्ट्रक्शन जर करतात जाल्यार फाल्यां सकाळी असे जर लोक केन्नाय आपल्या जाग्याचेर कितेंय कन्स्ट्रक्शन केले जाल्यार खंयच्याच न्याय कायद्यान तेजेर एक्शन घेवची न्ही. एक सरकाराक सांगपाचे उद्देश इतलो कित्याक जर तुम्ही तुमच्या जाग्याचेर कसलेय प्रोजेक्ट कितेंय हाडून जर थापतात जाल्यार कोणालो पर्सनल जागो आसा ते पर्सनल जाग्याचेरूय कोणीय करता तेका सरकारान आडयचें न्ही. बांदोडीचे एक्झॅक्टली माथ्यार आसा. फाल्यां सकाळी सगळे वेस्ट दोंगरा जिवन हे सगळे आमी बांयचे थ्रू जावं घराचे थ्रू आमी खावपाचे. हो सरकारान पयलीं विचार करपाक जाय. हाचेर सरकारान अभ्यास करपाक जाय आनी ताचे नंतर एक्वायर करपाक जाय. सांगे शेळपे कंत्राटावरवीं वीज खांब बदलपाचें काम करतना अस्कीत उच्च दाबाच्या वीज लायनी खांब्याचो स्पर्श जाल्ल्यान झारखंडांतल्या 23 वर्साच्या मनोज सिंग ह्या कामगाराक शॉक लागून जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार हेर दोग कामगार शॉक लागिल्ल्यान गंभीर जखमी जाले. सध्या ह्या दोगांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून संबंधितांचेर खर कारवाय करची आनी मयत मनोज सिंगाच्या फॅमिलीक मोबदलो दितल्याचें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसायन दिलें. काल एक प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजेच आमच्या इलेक्ट्रिसिटीची एक लायन ड्रॉ करताले आनी ताजे खातीर पोल इरेक्शन एक काम आशिल्लें. म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे हांवें जेन्ना डिपार्टमेंटाक विचारलें तेन्ना हो इन्सिडेंट असो की एक कॉन्ट्रॅक्टर तातूंत भितर रेज करतालो आनी तातूंत भितर एक मदल्या काळान भितर सादारण ते म्हाका दिसता 3:30 सुमार 3:30 ते 4 ह्या दरम्यान जेन्ना तांणी पोल वयर काडटा आसतना एक हाय टेन्शन वयल्यान वताली त्या हाय टेन्शनाक ताचो तो टच जालो. सो ताजेर ती प्रिकॉशन्स तांणी घेतले ना आनीक ह्या हातूंत भितर जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्टर काम एक्झिक्यूट करतात तेन्ना तांणी एक हें घेवपाक जाय एन्श्युअर करपाक जाय की ती लायन आसा ती लायव्ह आसा काय ऑफ आसा ती. म्हणून आमकां दिसता की अशें निग्लेजन्स जावपाक जायना आनी अशें हें जावपाक जायना तें खंयचें आसूनी. म्हाका कळपाक आयलां की तो नॉन गोवन आशिल्लो झारखंडांतल्यान कांय लेबर हाडिल्ले आनी त्या पोल इरेक्शनान भितर तांकां डिप्लॉय केले. पूण एक अत्यंत दुखद अशी घटना आसा. ह्युमन लायफ्स अशें निश्काळजीपणा खातीर हें जावपाक जायना म्हणून हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात. पोलिसांक हांवें काल राती फोन करून सांगलें की जे कितें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आसा कशें आसा ताजी इन्क्वायरी करात आनी आमी पळयतात की कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यानी म्हाका मेळ्ळां कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यानी तांच्या फॅमिली कितें भरपाई जावपाक जाय डिपार्टमेंटान कितें करताले आमी पळयतले आनीक जाणे करून तांच्या फॅमिलीक लॉस जे जाल्ले आसा ते खूब लॉस जाला. यू कॅनॉट कॉम्पेन्सेट इट अशा पयशांनी जायना पूण तरी आसतना तांच्या फॅमिलीच्या म्हणजे बाकीच्या एक करता करविता भुरगो तातूंतल्यान ना जाता तेन्ना कितें तरी करपाक जाय म्हणून आमी प्रयत्न करताले. एक म्हणजे सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय आनी पयलीं जशें इन्सिडंट जाताले आतां खुबशे प्रमाणान सेफ्टी मेजर्स घेतले आसा. हो निवळ निश्काळजीपणा आसा. आमी म्हणटात जे काम करतात ताणें तुवें एन्श्युअर करपाक जाय की ती लायव्ह वायर आसा काय ना. पयलीं म्हणजे जे काम करताले तांची एक जबाबदारी आसा की ती जेन्ना तुमचे कडेन ऑफिशियली हें नासतना अशें इरेक्शन करप हें बरोबर न्ही. कोणी जर मदीं लायट ऑन करून जर हें जालें पण ती सकाळच्यान जी हें लायव्ह हें आशिल्ली ताणें दुसरेय पोल तशेंच इरेक्ट केले आनी हो पोल ऑन म्हणजे ताका त्या लायटीक लागलो म्हणून कोणाक जबाबदार धरपाचें ते पुलीस डिपार्टमेंट आनी ताजी इन्क्वायरी ताजे इंजिनियर्स आहा ते ठरयतले. हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक कारण ताजे नंतर ऑफिशियली म्हाका डिपार्टमेंटा कडच्यानय कोणी कनेक्ट केलो ना.
किंवा तो कॉन्ट्रॅक्टरय आयलो ना. म्हाका जेन्ना बातमी कळ्ळी तेन्ना हांवें पुलिसांक सांगिल्लें आसा आनी डिपार्टमेंटाक कळीत केल्लें आसा की तुमी ताजे इन्क्वायरी करची आनी दोशीचेर कारवाई करची. आयतारा गोंयच्या फामाद सांत आंद्रे तळावले वाठारांतले सेंट एनी इगर्जेतले तवशाचे फेस्त लोकांच्या उपस्थितीत व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. ह्या फेस्ताचे खाशेलेपण म्हळ्यार पुराय गोंयचे लोक देवाक तवशी भेटोवन आपल्यो आंगवण्यो करतात. पळयात फेस्ताचे कांय उमेदीचे खीण. पयले फावटी सगळ्यांक विश करता हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट एन. हिंगासर जायतोच लोक येता हिंगासर आमच्या सांताना मायेशी सांतान माई आमची पयली एक भुरगीं नासली. जायतो तेंपान ती भुरगीं जाल्यार देवाच्या देव तेंपान ती मागणे करताली आनी मागणे करता आसतना तिका लोक पळयतालो कितली असो मागणे करता. आजुनूय ते भुरगें ना आनी लोक ती खेळटालो उतराली जायते जाबार उतराली खेळटालो भुरगीं ना म्हणून ती. फुडें देवाचो बूट देव जाणा आनी देवान ती मारिया जल्माक दिली हाडून दिली आनी जी जावन आसा जेजूची मारिया म्हणटा जेजूची माय आनी तशीच जेजूची आजी. सो सेंट एनान आमचे उपकार जायते लोकांक मेवलेले आसा आनी ह्या लोक जायतो हजारांनी लोक येतात. पयले सुवातेर आतां आमी सांतान सायबिणीक तवशे भेटयता. हे तवशे आमी भेटयता कित्याक भुरगीं कोण ना तांकां आमी तवशे भेटून आपल्या भुरग्याचे देणे मागता. हो फेथ आमचो भावार्थ जायत्या लोकांक आसा म्हणून सगळ्या धर्माचो लोक येता. दुसरे आमी स्पून दिता चेडे आपणा इतकोली सांगाती मेळपाक. तशेंच चेडूं उडीद दाल म्हूण दिता. हे ह्या हो फेथ भावार्थान मागोन जावं सांगाती वो सांगातीन चेड्या वा चेडवाक मेवलेली आसा हिंगासर आनी हेच भावार्थान जायतोच लोक आयज हेजेर आसा. सो अशे तरेन आमचे फेस्ताचे जायते दीस आमी लागता आमकां तयारी करपाक आनी आयज जावन आसा शेकी तो दीस पावलो सांतानाचो. मॅडम आनीक म्हणल्यार बँगल्सूय भेटयता. बँगल्सचो तो इम्पोर्टन्स कितें जेन्ना भेटयता तेन्ना? बँगल जशें पयलीं फादरानूय सांगलां बँगल्स आमी दिता चेडूं दिता आपल्याक एक सांगाती मेळोन. तशेंच जेन्ना काजारी जिवितान वायट येता बाबा ती दुयेंत पडटा गोड दुयेंत पडटा तेन्ना आमी हो चुडो भेटयता आपणाक बरें हेल्प गूड हेल्प मेवल्या पुरो आपणाच्या घोवाक अशें ताका लागून एक चुडो भेटयता काजारीचे जिवीत. खूब जाण तवशे भेटयता. तर कितें म्हणून एक्झॅक्टली कशें भेटप कितें प्रोसिजर? इट्स अ सिंबल. ते तवशे घेवन आमी त्या सात पानां माई कडेन मागता आमकां भुरग्याचें देणें. सो इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन. अशें दोन तवशी आमी ती दिता. एक आमी घेवन वयता आनी ते आमी मागपाचें तेन्ना देव तुका विथ फेथ एक भुरगें पावता. मॅडम तुमकां सेंट एनाचेर खूब आवड कित्याक लागून? आवड सगळ्यांक बिकॉज ती मारियाची माय तशी जेजूची माय. म्हाका म्हाजो भावार्थ म्हणजे म्हाका सदांच सुद्दां भावार्थ आसा की हांव पयलीं येयलें तेन्ना हिंगसर सामकी 2000 येयलेलें हिंगसर हांव म्हाज्या आंटीन हाडलेलें म्हाका हिंगसर आनी तेच आमकां नकळो जालें सांतान गांव आसा म्हणून हिंगसर. सो तेणी म्हाका हाडलेलें हिंगसर आनी हांवें देवान म्हाका दुसऱ्या वर्सा प्रपोजल घेवन हांव हिंगा काजार जालें. सो म्हाका 26 इयर्स जालीं सेंट जॉनाच्या आनी हांव रावता हिंगसर सेंट जॉनाच्या फुडल्यानूच घर म्हाजें. हे तवशाचे फेस्त तुमी तवशेक कित्याक लागून? आंगोणीची लोकांक भुरगीं मागता लोक हिंगा येता सगळीं खंयच्या खंयच्या लोक येता न्हू मागण्यांक तवशी दिवपाक तवशी दिता. सायबिणीन दिता. सायबिणीक दिता पळय तिच्या हांगान राहा भुरग्यां थंय लोकूय मागता. आनी तुमी कितलीं वर्सां जालीं हिंगासर? आमी हांगाच न्हू आमकां जालीं 40 वर्सां माय सगळे येता. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.